काही एक्टिव्ह नाशिल्ले आनी 6-7 जावपाचे आसा. स्पेसिफिकली कुमार जो आहा श्रीपाद स्पेसिफिकली अशें कांय ना. ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमचो थंयची सगळी कमिटी आसा पळय ती एक्टिव्ह नाशिल्ली. खूब कमिटी एक्टिव्ह नाशिल्ल्यो. थंयची कमिटी म्हटल्यार हांवें अध्यक्ष काळ ताका थंयच बसोवन ताका आमी दुसरें काम दिवपाचें ठरयल्लें आसा. वयलें काम दिवपाचें ठरलां. बरें काम करता ताका फुडें हाडपाक वयर व्हरपाचो केल्लो आसा. आनी 6-7 दिवस जातल्यो. ते कार्यकर्ते थोडे दक्षिण गोंयचेर ऑफिस बेरर वतले, थोडे युवा मोर्चाचेर वतले, थोडे उत्तर गोंयचेर वतले पदाधिकारी. पक्षाचें काम हांगा वाडोवपाचें आसा आनी नवीन कार्यकर्त्यांक बारीक जबाबदारी दिवन तांकां वयर हाडपाचें आसा. मुख्यमंत्री पर्रीकार खंयच्या मतदारसंघांतल्यान लढटलो ताचो निर्णय पर्रीकारच घेतलो म्हूण पक्षान कळयला. तो विचार मुख्यमंत्री आपण निर्णय खंय रावपाचो तो ते घेतले ना. ते मुख्यमंत्री निर्णय घेतले. सगळे आमदार खूब तयार आसा. पंचायत वेंचणुकेची सगळी तयारी जाल्या उपरांत वेंचणूक घेतले ताचेर टिका करपाचो अधिकार काँग्रेसीक ना म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार म्हणटा. पंचायत पार्टीचेर इलेक्शन जावचें ना, पण कार्यकर्ते आमचे उबे आसतले आनी बरे पंचायत मंडळ हाडपाक आमचो हें आसता, प्रयत्न आसतलो. न्ही मुख्यमंत्री आतां सरकारान म्हटलां सगळ्यो गोश्टी पळोवपाय न्ही. पोलीस उपलब्ध आसपाय, स्टाफ आसपाय उपलब्ध, सगळ्यो गोश्टी पळोवपाच्यो. हेजे पयलीं काँग्रेस पार्टीन जवळ 2007 6 म्हयने इलेक्शन फुडें धुकलेलें. लुईझीन फालेरोक मात्य अधिकार ना पंचायत इलेक्शनाचेर उलोवपाचो. ज्या मनशान 2007 तेंचें सरकार आसतना कोर्टान मागीर सांगलें की मे म्हयन्यान इलेक्शन घे, ह्या मनशाक अधिकार ना उलोवपाचो.